आणि आणि आम्ही अर्जुनाविषयी कंटिन्यू करता आसत आजी. आज आम्ही कसन ते एक अर्जुनाला ते एकल्यानाची ते दैत्य आणि दानवाले कितले की म्हळ्यार एक प्रकार शाश्वत जावन सी आशिल्ली तांणी कोणाक तांकां मारूं जायनाशिल्ली. जाल्यार अर्जुनान ते कोण दाखयलें ताजे विशयी आज आमी पळोवचें आसा. अर्जुना सिंगल हँडेड ट्रायम्फ म्हणून सांगीत. आणि आयचे दिवस भारी चांग आसा अक्षय तृतीयाचे. मस्त सकट जावन आसा आजी. जाल्यार इवन ब्रीफली ಸ್ವಲ್ಪ खंयचे वस्तू सांगता म्हूण जाल्यार आमी पळयत की आज मस्त सकट कृष्णाल देवस्थानांतू गंधलेपन आसता. आज देखून सूर जाता. जगन्नाथ रथ यात्राचे ते रथ करचे आज सूर जाता. वेदव्यास देवान महाभारत बरोवचें ते आरंभ केलेलें कार्य अक्षय तृतीयाकाची परशुराम देवाले आजी ताणे अवतार घेतिलो. ते चार धाम यात्रा दर्शन पुरा सूर जाता बद्रीनाथांतू. गंगादेवीले गंगादेवीन अवतार घेतिलो तो दिवस आसा. द्रौपदीक अक्षय पात्र मेळ्ळेलें. तशींची सांगिल्लें आसा की तें व्हड मयासुरान बांदिल्लें सभागृह ताजें इनॉग्रेशनय अक्षय तृतीया दिवस जालेलें. सो असल सकट मस्त सकट कार्य हें अनगिनत कार्य आसा. आमगेले शास्त्रान पळयल्यार की अक्षय तृतीयान सूर जालेलें. तो आज व्हड दिवस की आमी पुरा जेन्ना टायम काडून हे सत्संगा भाग घेता आसा ती. आनी अक्षय तृतीयांत म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की आज केलेलें कसाने आरंभ केल्यार ते मुखारसून सगळें वर्स चलतलें म्हणून. सो आमी प्रार्थना करून आज सेशन स्टार्ट करूया की आयचे दिवस कशें की आमी एक देवान नामस्मरण केलेलें आसा. एक भाग सत्संगा भाग घेता आसा ती. सगळें वर्सभर आमकां देवा विशयी करचो आशिल्लो देवान आमकां बल बुद्धी दिवका ते आमी मागून घेवया. आनी अशी वैष्णव संघांतू आमगेले चांग रुपार आमगेले म्हणटात पळय चांग रुपार आमगेले जीवन जावं तशी अक्षय तृतीया दिवस मागून घेवया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो तुमकां पुराच्या मालकडेन आशीर्वाद घेवन आमी सेशना मुखार सिद्धा. ह्या प्लॅटफॉर्म सूर कोन्न दिलेले पुरा भक्त आसा तांणी केन्ना सपोर्ट करता ती भजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभू ज्योतिकिनी माताजी वेणु माधव प्रभू हांकां पुरा जेन्ना धन्यवाद करून आमी हे सेशन मुखार सुया. आमी डिस्कस करता आसता ती आयच्या दिवसाक अर्जुनाले विशय की अर्जुनाले विशयची इतली सकट आसा की कितली सेशन्स सांगयत म्हणून हे हांवें ಸ್ವಲ್ಪ सिलेक्ट केलेले वस्तूच महाभारतांतूं आनीक कितले सकट विशय आसा सांगचे गेल्यार. सो आमी पळोवं येता की अर्जुन म्हणल्यार तागेलें सगळें महाभारत काव्याच्या सेंट्रल कॅरेक्टर म्हणून सांगयता तातूंत कांय डावट ना. आनी देवान तागेले थ्रू आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की एक भक्त म्हळ्यार कसो न्हय म्हणून. आनी अशी न्हय की तो भक्त म्हळ्यार ताणें कसो न्हय पुरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुट्ट आशिल्लो तो एक रॉयल फॅमिलीचो कितले सकट युद्ध केलें ना. आयचे सत्संगांत आमी पळोवं येतात म्हळ्यार एक कसन प्रकार आसता तो तागेले युद्ध करूं क्षमता आशिल्ली म्हणून म्हळ्यार कसं एक योग आशिल्लो तागेलो आनी कशी तागेली एक शक्ती आशिल्ली म्हणून. सो लास्ट टायम आमी पळयलेलें की अर्जुनाक इंद्रान भारी चांग रुपारी ताका सत्कार केलेलो स्वर्गांतू आनी थंय ताका मस्त सकट आयुध अस्त्र शस्त्र चलोच पुरा ट्रेनिंग मेळ्ळेलें. त्या वेळी इंद्राल जो मेन सेक्रेटरी आशिल्लो गंधर्व चित्रसेन तागेल्या ताणें नृत्य गायन पुरा शिकलो अर्जुन स्वर्गांत आसतना. आनी मुखार आमी तें पळयलेलें की कशी तागेले त्या उर्वशी उद्घाटन जाता आनी तातूंत उर्वशीन ताका श्रापीत करचें आसा जाल्यार तें पुरा जातरी जगताना ते टायम येता की तागेले ते स्वर्गांत कोण आपास भायर येवन आपास भुमीर येवचे टायम तेन्ना इंद्र ताका भारी तागेले एक प्रशंसा करता की तूं कसन तें कोण दाखयलेलें कार्य आसा हें सादारण म्हणटा कोणाक करूं जायना म्हणून. तेन्ना कृतज्ञ जावन म्हणटात पळय
अर्जुन निमगीता की कसं एक हांव एक कसं गुरु दक्षिणा म्हूण दिवया तुवें म्हूण कसं की तूं इतलें मेगेल खातीर केलेलें आसा तूं हांव तुगेले खातीर कसं कोरूं तुवें म्हूण तो इंद्राक निमगीता तेन्ना इंद्र सांगता की वय देवजनांक देवलोकांक पुरा मस्त काळ दुखून निवाद कवच म्हणून ते राक्षस असत तांगेले ते म्हळ्यार मस्त जन असत तांणी आनी तांणी खंय की ते संवसारांत खंय की एक तांगेलें एक राज्य आसा तांकां कोणाक मारूं जायना आनी तांणी टायमार भायर पळोवन देवलोकांक आनी विंगड विंगड सकट ग्रहा वचून जेन्ना बाद दिता ती आनी तांकां कोणाक मारूं जायना तशें त्या प्रकार आसा ती तांगेल तूं आत्तां तूं इतलें पुरा शस्त्र अस्त्र पुरा सिक्किल आसा तूं कसं कोरका म्हूण जाल्यार तांकां मारी तांगेल लढाई करून तांकां पराजीत करी म्हळ्यार तांणी एकदम बाद दितले जेन्ना निवाद कवच म्हूण तेन्ना अर्जुन ते जायत म्हूण तागेले ते मुखार सरता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तेन्ना कुडले तें निवाद कवच तूं कसं जाल्लेलें तें महाभारतान सांगिल्लें ना ती स्टोरी मुखारसून येता म्हळ्यार अशी सांगिल्लें आसा की त्या महाभारतांत कशी येदोळ ते सिक्वेन्स आशिल्ले वर्णनाचे हें जातलें हें जालें हें जातलें हें जालें आतां निवाद कवचा विशय सांगयना ती निवाद कवचा विशय मुखारसून येता की अर्जुन भूमीर येताना युधिष्ठिर भीम तांकां पुरा निमगीता ती तेन्ना अर्जुनान फर्स्ट पर्सनान म्हळ्यार अर्जुनान ती काणी सांगची आसा की कसं जाल्लेलें म्हूण तशी महाभारतांत उल्लेख ताच्या तशें येता सो त्या प्रकारान आमी पळयता की अर्जुन भूमीर येवचे पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना पांडव आनी पुरा युधिष्ठिर आनी पुरा तांणी वनांतू भोंवता आशिल्लीं ती आनी तांणी वनांतू भोंवता आसतना तांणी विंगड विंगड ऋषी जनालें दर्शन आनी घेवचें आशिल्लें आनी त्या विंगड विंगड जनाल ऋषी जनालांनी पुरा दर्शन घेतना तांकां त्या ऋषी जनांक तांगेले भितर तांगेलें एक नेटवर्क आसा सो तांणी कळटा ती की आतां अर्जुन येता आसा तुमी मुखारसून वचूका तो अर्जुन आयल्यार थंय थंय एक स्थानार येतलो तुमी थंय वचून मेळ्ळ्या ती म्हूण ताकाच तांणी मुखारसून वता आसता ती आनी तांणी मुखारसून गेल सिता थंय तांणी कुवेराल तें एक वन आशिल्लें गार्डन थंय ते लागीं वचून पावता ती म्हूण सांगिल्लें आसा कुवेराल तेन्ना थंय वताना तें आमी अशी महाभारतांत विशेश रुपार सांगिल्लें आसा कशी भीम मणिमान म्हूण एक राक्षस आशिल्लो ताका मारता थंय म्हूण तागेलो लढाई आसा आनी थंय मुखारसून ते आमी भिमाल विशय केन्ना मुखार उलयतना तांतू विवर्सून पळोवया तांतू तशींची थंय वचून तांणी कुवेराल त्या गार्डना लागीं वचून वना लागीं वचून बसता ती जाल्यार 7 दिवस नंतर कुवेर तांकां परमिशन दिता आज्ञा दिता की जायत तुमी हाजे भितर येवन राबयात कसले की अर्जुन थंय दोखून स्वर्गार दोखून येताना थंयची म्हणटात पळय तागेले ते रथ थंयची ते येवन लँड जातले म्हूण म्हळ्यार थंय येवन बसतली म्हूण आनी थंय वचून पावतरी तांकां राबचे जाग मेळसिता कुवेराल गार्डनांतू तांणी तोकू मेसेज पेटयता ती कसले की द्रौपदी आनी धौम्य ऋषी तांगेर वचून नाशिल्लीं ती तांणी सांगता ती की आमी कुवेराल गार्डनांत राबची अरेंजमेंट केलां तुमी येया ती म्हूण कसले की धौम्य ऋषी तांगेर ओटू आसता आशिल्लो धौम्य ऋषी आनी द्रौपदी वय थंय मुखारसून येता ती आनी कुवेराल गार्डना येवन पावता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तशी तांणी थंय कॅम्प केलेले तेन्ना एक दिवस तांकां आकाशांतू म्हळ्यार एकदम उज्वल जावन आशिल्लें एकदम प्रज्वलीत जावन आशिल्लें कशें की एक आकाशांत कशें की दिसता म्हळ्यार सुर्या समान म्हणटात पळय तशें एक प्रकार ज्योत येतले कशें की एक तांकां आकाशा वस्तू दिसता आनी लागीं लागीं आयली ताका पळयता ती ते इंद्रालो रथ आशिल्लो म्हणून आनी तांतू मातली इंद्राल रथ चलयतलो सारथी तो अर्जुनाक घेवन येता आसतो म्हूण आनी ते तोक गेलसिता ते कुवेराल गार्डना येवन ते रथ राबता अर्जुन तोगू देवन सुरे धौम्य ऋषीक पांय पडटा मागीर युधिष्ठिराक आनी पुरा जनाक तांकां पांय पडून जातरी तो थंय राबता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय मातली वय भारी खुशी जाता ताका तांकां पांडव जनाक पळोवन कसले कितले काळ तो वयर अर्जुना लोटू ताणें पळयलेलें युधिष्ठिरा विशय मस्त ताणें आयकलेलें आशिल्लें की मातलीन सारथी कोण आसा युधिष्ठिरा पांय पडटा आनी युधिष्ठिरा वटू उलयता म्हूण सांगता आनी युधिष्ठिराक ताणें अशें एक प्रकार सत्कार करचे आसा मातलीन की तो इंद्रू तशी त्या प्रकार म्हळ्यार इंद्राक कशी सत्कार करता तशी मातली युधिष्ठिराक सत्कार करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी त्या पुरा जत्तरी एक पंत म्हणटात पळय बसता ती तांगेलें कशें तेन्ना पांडव जनान पुरा जन युधिष्ठिरू भीमू
नकुल सहदेव द्रौपदी तांणी पुरा जनाक म्हणटात पळय भारी इंटरेस्ट तांणी निमगेताक अर्जुनाक इतले वर्स नंतर येईल न्हू कसं कसं जालें सांग म्हूण तेन्ना अर्जुनान पुरा तागेले इन्सिडेंट्स सांगचे आसा अशें जालें अशें जालें अशें जालें म्हूण आनी तांतू मागीर एक 2 युद्ध जालेलें ताचे विशय सांगचे तें विवर्स न्हू त्या महाभारतांत आत्ता ताचे उल्लेख येता तेन्ना अर्जुनान सांगचें आसा की हांव ते अर्जुन इंद्राल आशीर्वाद घेत तरी भायर पडलो निवात कवचा वट लढाई करच्याक तेन्ना तो रथ दिल्लो आशिल्लो तो रथाक इंद्राल रथाक 10,000 घोडे आसत आनी ते 10,000 घोड्याचे रथ देवदत्त शंकू आनी ह्या पुकार सकट अस्त्र शस्त्र पुरा ताणात स्वर्गलोकार बैसून सिक्किल्लें असल पुरा अस्त्र शस्त्राची विद्या घेवन अर्जुन थंय निवात कवचा स्थानार येवन पावता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय वचून शंख वाजयता म्हूण सांगिल्लें आसा शंख वाजिल सिद्धाक ते निवात कवचा जेन्ना कळटा की कोण किंवा आयिल आसा तांणी तांगेल तें कसन तें पुरा रातचे जाग आसता ताचे पुरा गेट बंद करतात की पुरा बागेल बंद करतात ती आनी ते दूर दोकून पळयलें सिता ते इंद्राल रथ दिसलें सिता तांकां दिसता की हा इंद्र आयला तांगेलो लढाई करच्या खातीर म्हूण आनी बंद करतात की आनी तांकां म्हळ्यार तांकां तितले ते इंट्रस्ट ना लढाई करच्या ह्या समयार कसलें की इंद्राक तांणी कितलेकी पंत सोलवयलां आपास आपास तांकां गोत आसा की इंद्र तांगेल खातीर कांय मॅच न्ही फुडें तांणी कितले पंत तागेल्या लढाईन ताका डिफीट केला सो आनी मागीर तें कांय जायना तांतू जाल्यार तांणी पळयता ती आपास आपास शंख वाजयता आसा म्हूण तेन्ना तांकां कळटा की हो इंद्र न्ही अर्जुन म्हणून आनी तें एक क्षत्रीय भावना आसताची न्हू अशी चॅलेंज केल्यार लढाई करनाशी रावपूं जायना तेन्ना अर्जुनाक ते फर्स्ट एक प्रकार म्हणटात पळय ते अनुभव जाता निवात कवचा वट लढाई करच्याक हे लढाई म्हळ्यार पळय कितले वेळ चलता ते महाभारतांत सांगिल्लें आसा आमी संक्षिप्त रुपार पळयल्यारय आमकां दिसतलें की कसं व्हड लढाई आशिल्ली म्हूण हजारो कटल्यान तें निवात कवच भायर येतात के गेटार दुखून आनी पुरा निवात कवचाला विंगड विंगड नमुने शस्त्र आसत आनी अर्जुनान अशी लेखनी मनान तूं की निवात कवच म्हळ्यार अशी आसतली म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाल खातीर सुरे लढाई न्ही कितलीकी सकट लढाई केलेली आसताना खांडो प्रसन्न देवाल ओटून लढाई केलेली आसा जाल्यार हें कशें की एक विंगड दिसता अर्जुनाक हजारो कटले निवात कवच एका पंत येता ती आनी अशी न्ही विंगड विंगड जेन्ना विंगड विंगड शस्त्र आसा अर्जुनाक एक पंत म्हणटात पळय ओवरवेल्म्ड म्हणटात पळय अब्बा कशी आमगेले लढाई करची म्हूण एक पंत मन येतके जाल्यार अर्जुनाक फुल्ली ट्रेंड जाल्लो आसा विंगड विंगड नमुने शस्त्र अस्त्र आनी तो एक प्रकाराची योद्धा म्हळ्यार अशें आसा की तो आतां खंयच्या सिच्युएशनाक भिना ताका कसन कसन तागेलें तें अस्त्र शिकिल्लें आसा तो एक 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 उपयोग करचे सुरू करता आनी आत्ता हे परिस्थितीन तूं निवात कवच जेन्ना तांणी आश्चर्य जातात की कसलें की तांणी म्हळ्यार एक प्रकार पळयल्यार कितलीकी हजारो कटल्यान वर्स दोकून हे देवजनाक तांणी देवलोकांत स्वर्गलोकांत आशिल्ले ते विंगड विंगड देवांक तांणी पराजीत केलेलो आसा आनी अशी कोणी लढाई तांगे लोटांनी करनी ताका तांणी अशी दिसता की ಸ್ವಲ್ಪ वेळा तांणी लढाई देखून ना ती सडनली दिसना ते अर्जुनाक कोणी जाल्यार ते निवात कवचाल अशी सिस्टम आशिल्लें की तांणी एक पंता म्हणटात पळय वेव्जा म्हणके येवचें आशिल्लें एका पंता येवन तांणी पुरा फायट करना ती एक पंता फायट करता ती आपास वचून रिग्रुप जाता ती म्हळ्यार तांगेल भितर कशें की डिस्कशन जाता आनी आपास एक गुंपसी जावन म्हणटा पळय आपास येतात तांणी ताकाची आपास हजार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर अर्जुनाक दिसता की खंय चमकली तांणी म्हूण आपास हजारो कटल्यान जन येतात हे आतां हे पंता तांणी येताना साधारण मट्टांनी तांणी पुरा म्हणटात पळय एक प्रकार मायावी उपकरण तांगेल मायावी शक्तीची उपयोग करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आमी अशी पळोवन अशा पुरो एक पंता दोग जन होड कुस्ती खेळटाना एक पंता अशी आमी ते इन्सिडेंट पळोवन अशें पुरो ते कुस्ती खेळटाना एकलो कुस्ती खेळटलो तो थोडीशी माती काडून अशी येद्रा काडून खेळटा पळय तागेले दोळ्या घालून सोडता तेन्ना तो तागेलो ओट्ट आशिल्लो तो कोण तागेलो ओट्ट लढाई करता आसा तो कुस्ती खेळटाना ओपोनेंट आसा तागेल दोळ्यान ती माती गेलेली निमित्त धूळ गेलेली निमित्त तो एक म्हणटा पळय एक ಸ್ವಲ್ಪ टायमा खातीर ताका कसले दिसना तेन्ना तो येद्रा देखून येवन तो विंगड कोण तागेलो ताका सम मारता तेन्ना तशींच ह्या प्रकारान म्हणटात पळय हे मायावी शक्ती उपयोग करून तांणी अर्जुनाक भ्रमित करचे प्रयत्न केले आनी भ्रमित करताना अर्जुनाकय विंगड विंगड एक प्रकार अनुभव जालो की सुरे तांगेलें अशें दिसलें की अर्जुनाक
की तो समुद्रामध्ये असं म्हणून सडनली आता तो आशिल्लो आणि समुद्रामध्ये म्हणजे साधारण समुद्र नाही काही होड पाळ येतास की ते समुद्रांतून तेन्ना म्हणटात पळय कोणीय दिसना ती आणि व्हड एक समुद्र दिसता आणि अर्जुना वयर होडोड पाळ येता असं म्हणून तेन्ना अर्जुन तागेले ते अग्निशस्त्र उपयोग करून ते मायावी जालेले तांगेले ते एक ते म्हणटात पळय ती शक्ती ते काण सोडता म्हणून सांगिल्लें आसके ते काडले दिसता ते क्लियर जाता अर्जुना दिसता आतां कोणी दिसना कशें जालें बाबा म्हणून तेन्ना सडनली अशी अर्जुना दिसता की आकाशार दुखून व्हड फातोर पर्वत सी पुरा तागेले आंगार पडता असं म्हणून हें एक विंगड कसं तेन्ना अर्जुन वयर पळोवन तागेलें शस्त्र यूज करून आपास ते पुरा ते फातोर पर्वत वयर दुखून पडतास पळय तांकां तागेले विंगड धनुष बाण उपयोग करून तांकां काण सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा ते केलें दिसता आपास शांत असके कोणीय दिसना ती आणि ಸ್ವಲ್ಪ काळान पळयल्यार ही जोर हुंवार पावस आयल्या म्हणके सूर जातके आणि तांतू जोर हुंवार पावस येवन गट्टी म्हणटात पळय कसन विंचू येता आसके आणि अशें एक वातावरण काळोख जावन जेत्ता म्हळ्यार अर्जुनाक कसन करचें म्हूण कळना तेन्नाय अर्जुन आपास तागेले हें आत्ता ताण कसन स्वर्गार सिक्किल्ले ते विंगड अस्त्राचे उपयोग करून ते मागीर ते कसन की जालें ते काण सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा ते जालें दिसता ಸ್ವಲ್ಪ वेळान पुरा कडेन उज्ज दिसता की अग्नी आणि अर्जुना दिसता की ती अग्नी तागेले आंगार येवन ताका जळोवन सोडतली म्हूण तशी त्या प्रकाराचें एक वातावरण ते निवात कवच करता ती आणि अर्जुन ते जलाचे अस्त्र यूज करून ते पुरा अग्नीक ओडवून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा हें पुरा जल दिसता आपास कोणीय दिसनात के आणि निवात कवचाल तांगेले भितर मिटींग जाता आसत तांकां कळटा की आतां अर्जुन साधारण मटा न्ही म्हूण सुरेश तांणी ट्राय केल्लें सेकंड तांणी इतली पुरा मायावी सांगेली शक्ती उपयोग केल्लें जाल्यारय अर्जुन पराजीत जायनी तेन्ना तांणी लेखता ती आतां नेक्स्ट लेवलार व्हरकात फायट म्हणून तेन्ना सडनली अर्जुन पळयत की काळोख जाता एकदम काळोख जाता म्हळ्यार कसलें दिसना काळोख म्हळ्यार काळोख आणि काळखा देखून गट्टी ते म्हणटा पळय किन्नाटी मारची पळय ते होड ते भूत प्रेतान ते कशें एक प्रकारार ते हॉरिफायींग साउंड्स म्हणटात पळय कोणाल की गर्ल चिडलेला म्हणके आवाज येता असं कोणाल की कशें की एक म्हणटात पळय भिवोस तसलें कशें की एक आवाज येता असं काळखांत आणि अर्जुन आलांगा की कसन की पुरा लक्ष सूर जातके म्हळ्यार एक तर काळोख कसने दिसना आणि अर्जुनाक कसन की आंगा कोण की आपल्या म्हणके सी जात खंय कान्ना पंदा खंय आंगांत कसन ते म्हणटात पळय कोण की स्पर्श केल्या म्हणके जातके अर्जुनाक आणि होड गट्टी विंगड प्रकार आवाज येता आसके काळखांत हे समयार मातलीक वय भयंकर तके म्हळ्यार ताण इंद्रा ಒಟ್ಟು कितली लढाई केलेली आसा मातलीन अस्सल पुरा परिस्थिती ताण पळय न्ही इंद्रा लोट आसतना कसले की मातली इंद्राला पार्थ सारथी नव तेन्ना अर्जुन कसने एक म्हणटात पळय तेन्ना एक स्थिर राबून तागेले ते गांडीव घेवन उपयोग करून एक अस्त्र यूज करता खंयच्यान ते सगळे म्हणटात पळय ते सगळे एरियांत ज्योतिशी एक जाता आणि ते एक ज्योती देखून तागेले ते शस्त्र मारलेले ते ज्योती देखून इतली उज्ज येता की ते काळखांत बशील निवात कवच पुरा जळून वचून मरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आतां हें जल सिद्धाक आपास कोणी ना ती त्यांनी निवात कवच आपास तांगेले ते भितर वचून आपास रिग्रूप जावन आपास भायर येतात के आणि हें पण तांकां ಸ್ವಲ್ಪ चड टायम लागता तेन्ना अर्जुन चिके ब्रेक घेता के म्हळ्यार 5 मिनिट रेस्ट करूया म्हणटात पळय कसले की आतां कोणीय येनी ती आणि ಸ್ವಲ್ಪ अर्जुना दिसता की कोणीय न्ही टायम जाल्लें म्हळ्यार अर्जुनाक याद कळना की आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर आपास येता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर आपास येता येतात की ना म्हूण अर्जुना दिसताच के जाल्यार हें पंथांनी सूक्ष्म रुपार म्हणटात पळय इनविजिबल जावन येतात के म्हळ्यार देखू पडनात तांणी तांगेले ती वय शक्ती आशिल्ली निवात कवच जाले हें आमी पळयत रामायणांत इंद्रजीत आले की ते शक्ती आशिल्ली म्हणटात पळय तागेलें निज स्वरूप दिसना तांतू लुप्त जावन सूक्ष्म रुपारी तांणी येता ती दोळ्यान पळयल्यार तांणी दिसना ती तशी हें हजारो कटल्यान निवात कवच इनविजिबल जावन अर्जुना वयर अटॅक करूं येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार आमी फुडें अर्जुना विशय पळयता आमी आयकलें नाशिल्लीं की अर्जुन इतलो एक्सपर्ट आशिल्लो की तो काळखांत शब्दानची तागेले टार्गेट प्रॅक्टीस करता आशिल्लो ताकाची आतां तांणी निवात कवच कोणी दिसना ती जाल्यार तांगेले शब्द येता तांणी मुखारसून येवचे अर्जुन ते शब्दानची तांकां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यारीची ते टार्गेट प्रॅक्टीस करतना अर्जुनान
ते 2-4 टार्गेटा मारचे ह्या पासे 100 कटल्यान निवात कवच येता आसती आणि खंय खंय अर्जुनान शब्द पळोवन खंय खंय कोण मारचे तेन्ना आणि ते अर्जुनाक दिसता खंय आणि अशी म्हणटात पण लुप्त रुपार येता आसती आणि ते इंद्राल रथाचे मस्त घोड्याक तांणी मारता आसत की एक कोण घोड मरता आसतना तू आणि अर्जुनाक आपास दिसता खंय आत्ता एक दोळट्या लढाई केलेलं आसा जाल्यार आत्ता कश्ट जाता आस म्हाका म्हूण असले काही खंय कोणी दिसना ती तेन्ना असल समय ते म्हणटात पळय अर्जुन वेचिके डिमॉरलायज जाता म्हणटात पळय कशी बाबा आंगेले लढाई करचे म्हळ्यार हे एक एंड जायना म्हणटात पळय तशे एक प्रकारचे अनुभव आसता अर्जुनालो एक पण मान काढून ते एंड जायना आपास येता आसता त्यांनी तेन्ना मातली आशिल्लो तेन्ना सांगता खंय ताकूड घास दिता खंय कसं की मातली आणि अर्जुनही थंय मस्त काळ ताण स्वर्ग असताना मातली काही ಗೊತ್ತು अर्जुनान कंची शस्त्र घेतला मातली चित्रसेन आणि पुरा अर्जुनाल भारी एक म्हणतात पण मित्र जालेली स्वर्गांतू आणि तांणी सांजवाळचे ओट्टू मेळटाना अर्जुनान तांकां पुरा सांगचे आशिल्लें आज हांव हें शस्त्र शिकलो आज हें शस्त्र शिकलो हें अस्त्राचो उपयोग अशें आसा म्हूण तेन्ना मातली ताकूड घास दिता खंय की हें एक शस्त्र आसा पळय तें उपयोग करी आनी सूक्ष्म रुपार असल्यार वय तुका शब्दान तू मारतास जाल्यार खंय खंय टार्गेट करचें तें शस्त्र यूज करी म्हूण सांगता तेन्ना अर्जुनाक खुशी जाता खंय बाई हें मातलीन म्हाका स्मरण केले खातीर लायक आसा म्हूण आनी त्या शस्त्राचो उपयोग करता म्हूण आनी त्या शस्त्राचे स्पेशालिटी अशी आशिल्लें की तें एक बाण गेल्यार ते एक बाणा दाखोवन आनी 100 बाण येता आनी ते मागीर ते 100 कटल्यान बाण येतात पळय तांतूय एक बाणा दाखोवन आपास 100 कटल्यान बाण येता म्हणजे त्या म्हणतात पळय एक्सपांड जाता आसता एक आशिल 100 आशिल 1000 आशिल लक्ष आशिल 10 लाख बाण 10 लाख आशिल बाण आशिल्ले आनी 100 लाख 1 करोड 10 करोड तशें ते बाण स्प्रेड जाता वता एक दाखोवन 100 आपास एक दाखोवन 100 तसल त्या प्रकारात ते शस्त्र यूज करता अर्जुन म्हणून सांगिल्लें आसा आनी कोण ते निवात कवच खंय खंय तांणी लुप्त रुपार आशिल्लीं ती पुरा जन एक बाण लागचे सूर जाता म्हणून आणि ह्या म्हणतात पळय डिस्प्ले इतले एक हें आसता म्हणटात पळय स्टुपेंडस म्हणटात पळय अशी इतिहासान पळोवचें जायना तसल तें एक प्रकाराचे डिस्प्ले आसता म्हूण सांगिल्लें अशें अर्जुनान म्हणजे ते कसं तो दाखोवन दिता पळय तें कशें ताण मारलेलें तें शस्त्रा उपयोग इतिहासाचे एक म्हणटात पळय एक व्हड युद्धांत तुलें हें असल पुरो पळोवचें मेळटा तसल ते एक प्रकाराचे अर्जुन तांकां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तें तांणी मोर्चे सूर जलसिता तांकां निवात कवचा कळटा की आत्ता हाण आमकां सूक्ष्म रुपार आयल्यारय हाण आमकां पुरा जना मारला म्हूण आनी तांणी मस्त पुरा निवात कवच म्हणटात पळय खंयची दिसना ती आनी ते अर्जुनाल बाण ते एक्सपांड जाता आसता आनी पुरा निवात कवच तांणी भायर येवन आसता सूक्ष्म रुपारी तांकां दिसता की अर्जुनाक कशी मारूं जातलें म्हूण जाल्यार अर्जुनान ते शस्त्र उपयोग करून ते एक निवात कवचा म्हणटात पळय खंय निपोवन बसल्यार ताका अर्जुनाल बाण वचून लागता तुका आनी ते सगळे ते एरिया खंय निवात कवच इतले हजारो कटल्यान वर्स दोकून राबून ते राज्य करता आशिल्लीं ती सगळे राज्य आतां एक म्हणटात पळय स्मशाना म्हणके जाता म्हूण सांगिता ते युद्धभुमींत कोणीय व्हरनात पळय तसल त्या प्रकाराचे पुरा जनाल मृत्यू जाता आनी ते जाग्यार तांणी कसन ते मायावी शक्तीन ते कसन तांगेली ती शक्ती आसा ती पुरा शक्ती वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें एक कार्य जलसिता इतले वर्स कटल्यान ते खंयची स्वर्ग लोकाचे विंगड देवता कसन करूं जायनी ते अर्जुनान कोण दाखयलें म्हूण कसले मथाली वय मस्त सकट युद्धांतू ते निवात कवचान मारलेले तेन्ना मताली वय आशिल्लो ताका गोतस की देवलोकाक कितले कश्ट आशिल्ले म्हूण आनी हें पळयलें सिताक मतालीक भारी खुशी जावन तो अर्जुनाल प्रशंसा करता होगळ सिताक मताली की तुगेल्या म्हणके हे अर्जुना हांवें योद्धा पळय न्ही म्हूण आनी आमी हें एक पळयतांतू एक विशय आतां तुमी नोट करून आसता पुरो की कशी ह्या युद्धांतू एक पंता मतालीक दुःख जाताना अर्जुन सांगता अड्ना आमी कसं कोरया म्हूण आनी एक पंता अर्जुनाक कशें की एक दुःख जाताना मताली तांकां सांगता उडगास दिता आनी ताका सांगता सो आमी पळयता एक सारथी आनी ते योद्धाले कसन एक संबंध आसा एक रिलेशनशीप आसा ते आमी हातूंत पळयता की तांणी एकल्याक प्रोत्साहन करता आसा ती ताका आमी युद्धभुमीर पळयता ती रथ चलयता एक योद्धा आसता आनी तागेले एक सारथी आसता
जाल्यार ते युद्धांत वताना एक्चुअली ताचे विशीं इतलें डिस्कस जायना, जाल्यार ते एक भारी इम्पॉर्टंट रिलेशनशीप आसा ते सारथी आनी ते योद्धान कसलें की तांणी दोग जाणांक केन्ना ಒಟ್ಟು अशी ते युद्धांत आमी पळयता विंगड हांतू कुरुक्षेत्र युद्धांतू कशी कृष्णान ते पात्र केलेलें की अर्जुनाल सारथी जालो तो आनी सारथी इम्पॉर्टन्स आनीक एक विशयांत महाभारतांत कळटा की कर्ण केन्ना ते सेनापती जाता तेन्ना कर्ण सांगता की म्हाका शाल्य जावका म्हूण सारथी म्हळ्यार कोण एक एक्सपिरियन्स पर्सन ते सारथी आसल्यार तांणी योद्धाक प्रोत्साहन वय करता ती आनी चांग रुपार युद्धांत वयतानी हेकड तेकड पळोवन गायड करूं येता की हेकड पळय तेकड पळय हें शस्त्र यूज करी सो कोणाल सारथी एकदम नॉलेजेबल आसता आनी तागेले एक चांग एक संबंध आसता तेन्ना ते योद्धाक पळय ते युद्ध करचें एक भारी एक हो व्हड विशय म्हूण आनी हें इंद्राल रथ तेंचे आतां अर्जुनान उपयोग केलेले निवात कवचा मारच्याक आमी पळयत होच इंद्राल रथ रामायणांत वयशिल्लो केन्ना रामायणांत ते लास्ट एक ते युद्ध आसता पळय रावणा ओटू तें रामान ह्यांच इंद्राचे आतां अर्जुन खंयच्या रथार बसलो पळय ह्यांची रथार बसून रामान लढाई करचें आसा ते रामायणाचे युद्धांत पळयल्यार युद्धकांडांत रामान मस्तपंता न्यायार राबूनची चमकता युद्ध करचें शिल्के आनी मस्तपंता अशी जाल्लेली आसा की राम हनुमंताल खांद्यार बसून युद्ध करता ह्या दोन प्रकाराचे मोस्टली रामान युद्ध करचे अशींची चमकता न्यायार राबून तागेलें धनुष्य बाण उपयोग करचें आनी एक पंत हनुमंताल खांद्यार बसून ताणें लढाई करची आसा जाल्यार ते लास्ट फायट आसता पळय केन्ना रावण रथार उडता आसता तेन्ना इंद्रानय रथ दिवचे आसा रामाक आनी तेन्नाय होची आतां अर्जुना वाटशील मातली आसा पळय तोची मातली रथ घेवन रामाल खातीर येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या रामायणांत अशी उल्लेख आसा की मातलीन केन्ना ते रथ घेवन इंद्रा रथ घेवन येवन ते लंकेंत येवचे आसा तेन्ना रामान ते रथाचे प्रदक्षिण काडून मातलीक नमस्कार करून ते रथार चडचे आसा म्हूण म्हळ्यार हांव मातळी वय आमी पळयता अशींची कोणी साधारण व्यक्ती न्हय तो रामायणांत रामा लोटू युद्ध करून आयिल्लो आसा सारथी जावन आतां आमी पळयता की तोची मातली आतां अर्जुना ओटू आशिल्लो म्हूण सो हें निवात कवच जावन आशिल्लीं ती ते म्हणटात पळय एक प्रकार शाश्वतशी आशिल्लीं तांणी कितलीं काळ देखून जिवीत जावन बाद दितले जनाक तांकां पुरा जना मारलें जाल्यार अर्जुन अशी येना की म्हळ्यार तागेलें कसं दिलें काम आसा पळय तें समज जालें ना की ना म्हूण पळोवचें ते सगळे एरियांत अर्जुन भोंवता आसता की पळोवचें ते सिटी भितर वता निवात कवचान राबिल्लें की कोणीय चुकून जावं वर न्हीत न्हय म्हळ्यार त्यांनी निवात कवच अशी आशिल्लीं ती की स्वल्प जन वरल्यार तांणी आपास मागीर स्वल्प काळान मल्टिप्लाय जातलीं ती आनी आपास पुरा जना बाद दिवचे सुरू करतलीं ताका अर्जुनाक 100% श्योर असूंक आशिल्लें की कोणीय वर न्हीत म्हूण ते निवात कवचाल ते सगळ्यांची ते परिवारा देखून कोणीय वर न्हीती म्हूण अर्जुन पुरा चॅक करून मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुनाक मुखारसून घेवन येताना मातलीन येता आसतना ते आकाशांत एक भार एक सुवर्ण जावन आशिल्ली एक आनीक एक म्हणटात पळय सिटी गांव दिसता खंय आनी ते वाऱ्यारी उपतास की तो गांव तेन्ना अर्जुन निमगीत खंय मातलीक म्हळ्यार मातलीक सादारण म्हणटा ते सगळें ताका संवसाराचे पुरा कडेन भोंवला तो इंद्रा ओटू ताका सादारण म्हणटा पुरा लोकेशन गोतस आनी कोण खंयचे जाग खंय कसं ना म्हूण पुरा गोतस मातलीक तेन्ना अर्जुन निमगीत खंय हें कसं ना बाय सुवर्ण जावन एक नगरी आसा वाऱ्यार उपता आसा म्हूण तेन्ना मातली सांगता खंय हें हिरण्यपूर म्हूण हिरण्यपूर म्हळ्यार आनी तांतू कालकेय म्हूण दैत्याल जाती राबता तांतू म्हूण दैत्य जन आसा ती म्हूण आनी तांणी देवाक मस्त बाद दिता तांकांय मारूं जायना म्हूण तेन्ना अर्जुनाक दिसता की अर्जुनाक इंद्रान हांकां मारूं सांगनी तांकां खाली निवात कवचा मारूं सांगिल्ली जाल्यार देवाल भक्त म्हळ्यार अशी आसता ती की तांकां सांगिल्ली की ना चेडां करतात तांणी उणी करनात तेन्ना अर्जुनाक दिसता की हांकांय हांणी देवाक देवजनाक कितकी देखून बाद दिता आसता ती देवाल भक्तांक बाद दिता आसता ती हांकांय आतां दिसला म्हूण जाल्यार हांकांय मारूं वचा म्हूण तशी एक प्रकार त्या अर्जुनाक सेवाच भावन आमी पळयता अशी न्हय की तो कसो चुकोवचे वता ताका सांगिल्लें की ना चेडां करचें ताणें आनी ते हिरण्यपूर म्हूण ते सुवर्ण नगरी एक्चुअली ते ब्रह्मदेवालें एक वरदान आशिल्लें ब्रह्मदेवान दिलेलें एक म्हणटात पळय
आशीर्वाद आशिल्लो ताजेन ती जाल्लेली ती सुवर्ण नगरी. म्हळ्यार ते दोन असुरान म्हणटा पळय दोग जन त्यांनी आशिल्लीं पुलोमा आनी कला म्हूण तांगेले बामणांनी मारलेले तांणी मस्त तपस्या केलेली पुलोमा आनी कलान. आनी तेन्ना ब्रह्मदेव येवन तांकां आशीर्वाद दिता आनी सांगता की कसन जावं ते निमगे आती म्हूण. तेन्ना ते पुलोमा आनी ते कलान तांणी निमगुचे आसके म्हळ्यार तांगेल चेडूं ते कालकेय म्हळ्यार तांगेल चेडूं. तांकां तुमी अशें आशीर्वाद दिवं का की कोणी देव म्हळ्यार त्या टायमार लढाई जावची आशिल्लें ते राक्षस देव जना ಒಟ್ಟು नाग जना ಒಟ್ಟು राक्षस जना ಒಟ್ಟು विंगड राक्षस जना ಒಟ್ಟು ताकाची तांणी दोग जन मागून घेतात की खंयचे देवता जावं नागाल परिवारा देखून कोणी असो और विंगड कोणी राक्षस जातीचे असो कोणाका मेगेल पुत्तांक मारू नज म्हूण तांगेले कोणाक शक्ती ताकाची ब्रह्मान दिलेल्या आशीर्वादा प्रमाणे हांकां कोणाक देवता जनाक मारू जायना कोणाक मारू जायना. तेन्ना अर्जुना दिसता की म्हळ्यार अर्जुन हे तिन्नी कॅटेगरींत येना. अर्जुना दिसता की आतां हांव हें सेवा करता म्हणून. आतां आमी पळोवं येता की देवाल भक्ताल म्हळ्यार ते पुरो कॉमन पॉयंट्स आसता. तांणी सांगलें की ना चेड देवाक कसं तागेले देवाल प्रसन्ना खातीर प्रसन्नता खातीर चेड करताची. आमी पळोवं येता की हनुमंताक रामान इतलें सांगिल्लें की सीताक तें मेसेज दिवन यो की राम येतलो ಸ್ವಲ್ಪ काळान तूं भिवू नाका ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर येतलो. ताणें तितलें करून आपास येवत आशिल्लें. जाल्यार येता आनी ताका दिसता की आनीक ಸ್ವಲ್ಪ सेवा करून येवया म्हणून आनी लंक जोडून तो आपास येता. म्हळ्यार सांगिल्लें की ना एक चेडो कर न्हू देवाल कसं प्रिती खातीर तांची काही चेडो करतात की उणी करनात. तशींच अर्जुनाक दिसता की हे देव जनाक देवाल भक्तां बाद दितलो अशें पुरो कालेकेय म्हाका कोणी सांगनी ताका जाल्यार हांकांय हांव लढाई करून वता म्हणून. आनी थंय ते हिरण्यपुरा वचून अर्जुन थंय वचून शंख वाजयता आनी तांकां पुरा जनाक पडटा म्हळ्यार चॅलेंज करता आव्हान दिता हांव आयिल्लो सांगा मेगे लोट लढाई करया ती म्हूण. तेन्ना आतां अर्जुनाक गोत नाशिल्लें ते कसन ती एक शक्ती आसतली हें हिरण्यपुरांत म्हूण. अर्जुनाक पळयात कसन कसन विंगड अनुभव जाता आसत. थंयचें पुरा एक म्हणटात पळय मिस्टिकल आशिल्लें तें हिरण्यपुराचें. अर्जुन ते एक सिटी येद्रा राबता. आमी सिटी म्हळ्यार पळयत सादारण म्हणटा कितलो व्हड पूर ते हिरण्यपूर आनी तो भायर ते हिरण्यपुराचे ग्रहाचे भायर राबून तांचे शंख वाजून मताली वरतो ताणें आव्हान केलेलें आसा येयात भायर मागीर लढाई खातीर म्हणून. तेन्ना ते आव्हान केलें सुद्दां शंख वाजयलें सुद्दां अशें दिसता की ते सगळे सिटी दिसना ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर. आनी ते एक सिटी आशिल्लें 100 कटल्यान सिटीज जातात के म्हळ्यार एक येद्रा मात दिसता आशिल्लो तो गांव. आतां अर्जुनान पळयल्यार 360 डिग्रीज वयर तोकू पळयल्यार पुरा कडेन सिटीज आसत ते हें खंय दोकून आयलें बा म्हणून अर्जुनाक दिसता के. आनी सडनली आपास एक जाता के सडनली आपास 100 कटल्यान जातात के. तेन्ना अर्जुन तागेले शस्त्रांच म्हळ्यार आतां अर्जुनाक पण अर्जुन एक प्रकार भ्रमित जावचे सूर जाता हें कसन जाता आसा बा म्हणून. म्हळ्यार अर्जुनाक हें कसन कसन की नवे पुरो अनुभव जाता आसा. वयर एक सिटी येता तोक एक सिटी येता सायडा सिटी येता अर्जुन एक शस्त्र उपयोग करून ते एक सिटीज मारू सुरू करता. ते हिरण्यपूर म्हळ्यार एक सिटी आशिल्लें ते 100 कटल्यान सिटी वय जाता. आनी ते एक गांवाक मारलें आशिल्लें हिरण्यपुराचें ते अर्जुन ते सगळे सिटी क्रॅक करून सुद्दां भितून घालता आशिल्लो. तेन्ना ते सगळे पुरा ताजेर राबताले कालकेय राक्षस ताजेर दोकून उड्डून पळोवन तोक पूण मरता आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच एक सिटी अर्जुनान ते शस्त्र मारलें आशिल्लें ते भितून काडलें आशिल्लें आकाशांत हजारो कटल्यान कालकेय राक्षस तांकां दोकून उडकी मारून अर्जुना लोटू लढाई करचे धांवन येता आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांगेल्याकय मस्त शस्त्र आशिल्लें. आनी ह्या निवात कवचा मणकेची अशी न्हय की मारलें आसता कोणी एंड जाता ती येता आसतात के आनी वयरी तोकू दोकून ह्या सिटी दोकून त्या सिटी दोकून अर्जुन घुवन मारतास के तांकां. आनी ह्या पॉयंटार अर्जुना दिसता ताण ते निवात कवचा लोटू यूज केलें ते पुरा शस्त्र यूज केल्ल्यार वय आनी एंड जायनात के म्हळ्यार वयर दोकून तोकू दोकून ते आमी पळोवं येता की लास्टार ते शस्त्र यूज केलेलें अर्जुनान ते हजारो कटल्यान ते बाण येवन त्यावय उपयोग केल्यार आनी कालकेय जन खंय दोकून येता आसत के आनी तेन्ना अर्जुनाक दिसता की आतां कशें करचें म्हूण. ह्या समयार अर्जुन एक क्षणा खातीर युद्ध राबोवन ईश्वराल वयर शिव शंभूल वयर मन दिवन प्रार्थना करता के आनी त्या पशुपात अस्त्राक आवाहन करता म्हूण सांगिल्लें.
आणि हाचे कनेक्शन आमी पळयत ब्रह्मदेवान तांकां अशी आशीर्वाद दिलेले तेन्ना की खंयचेय देवता जेन्ना तुका मारूं जायना तेन्ना त्या समयारीची इंद्रान वचून शिवाला वचून प्रार्थना करून तपस्वी करून शिवाक सांगचेस की कसं हे एक आशीर्वाद मेळ्ळलो से कालकेय जनाक तांणी तर आमकां बाद दिता आसतली न्हू म्हूण तांणी शिवाला प्रार्थना करची तेन्ना शिवशंभू देव प्रसन्न जावन इंद्राक येवन तागेलें दर्शन दितकय आनी सांगतकय मुखारसून तुगेलो एक अंश येतलो जन्मान तूं कोण हे कालकेय जना मारतले म्हूण आनी अर्जुन इंद्रालो पुत्र न्हू सो त्या समय आयिल्लो म्हणजे त्या शिवाला आशीर्वाद आशिल्लो आनी ह्या समयार आमी पळयत ताका समजावन अर्जुनाक शिवशंभू उडगास वयता आनी तो पशुपात अस्त्राचे आवाहन करता म्हूण सांगिल्लें आसा ह्या पुरा सांगता आसत अर्जुन स्टोरी पांडव जेन्ना कशी खुशी जातकीर युधिष्ठिराक भीमाक नकुल सहदेव म्हळ्यार एक म्हणटात पळय कोणी तांगेले एक साधारण मटा वय आमी पळयत कोणी आमगेले परिवारात जेन्ना कसं एक व्हड कार्य केल्यार कसं एक नमुने खुशी जाता परिवाराक हो तूं अशी केलें म्हळ्यार हो तूं कशी मेडल मेळ्ळें और तूं अशी करून दाखयलें म्हूण खंयचेय एक परिवाराच कोणी एक जेन्ना कसं एक विशेष कार्य केल्यार ते परिवाराच्या जनाक भारी म्हणटात प्राऊड म्हणटात पळय हो आमगेले परिवाराच्या हाणें अशें पुरा कार्य केलें म्हूण तेन्ना हें पुरो आयकता आसतना युधिष्ठिराक कशी खुशी जाता काय म्हळ्यार अर्जुन असल असल कार्य करता आसा तांकां म्हळ्यार तांणी इतले तांकां एक म्हणटात पळय खुशी जाता आसा की इंद्राक जायनातील पुरा कार्य इतले काळा देखून अर्जुनान कोण दाखयलें म्हणून अर्जुनान वय खांडवान ते ऑलरेडी तागेलें तें एक ट्रेलर दाखयलें नाशिल्लें की ताणें देवता जनाक ऑलरेडी पराजीत केलेलें जाल्यार तें एक ते खांडव प्रस्ताव जाल्लें तें युद्ध आत्तां जावचें हें पळय निवात कवच आनी कालकेय जना ताचे मुखार हें युद्ध कांय न्ही म्हळ्यार ते खांडव प्रस्ताव जाल्लें युद्ध हें एक म्हणटा पळय फार मोर सिरियस बॅटल्स म्हणटात पळय इतलें व्हड युद्ध आशिल्लें हें की आनी एकदम डेडली म्हळ्यार क्षण क्षणान तूं अर्जुनान केन्नाय पराजीत जाता अर्जुनाक केन्नाय मारून घाली येता तसले ते क्षण क्षणान ते टेन्शन आशिल्लें निवात कवच आनी कालकेय युद्धांत ते विंगडते म्हणटात पळय ते देवता जना तूं जावचें कुरुक्षेत्रा जावचें युद्ध तांकां तूं तें ऑर्गनायज आसता म्हळ्यार एक मुखार येता एकल्या लोक लढाई करचें मागीर नेक्स्ट जना लढाई करचें हें एक प्रकार म्हणटात हें विशेष युद्ध आशिल्लें हें कालकेयचें नांव दोगू दोकून तांगेली सिटी येता वयर दोकून सिटी येता सायडा दोकून सिटी येता म्हळ्यार अर्जुनाक म्हणटात पळय क्षण क्षणा खातीर तें एक टेन्शन आसा म्हणटात पळय खंय दोकून कोण येतलें म्हूण आनी असल युद्ध मस्त सकट संवसारांत तूं म्हणटात पळय देवाल सृश्टीन तूं जाल्लें हे युद्धांत तुवें हें एक व्हड युद्ध म्हूण सांगयता तेन्ना अर्जुनान महाभारतान सांगिल्लें आसा की त्रिनयनाले उडगास केलो म्हूण म्हळ्यार त्रिनयन म्हळ्यार शिवशंभू त्रिनयनाल उडगास करून ते पशुपात अस्त्र हाडलें आनी ताणें अर्जुनान ताजे वयली मन दिवन ध्यान दिवन तेका देवाल दर्शन वय जाल्लें आनी ताका ईश्वर शिवशंभू दोळ्या मुखार दिसता अर्जुनाक आनी शिवशंभू ताका हात दाखोवन आशीर्वाद दिता तथास्तु म्हूण की तूं पशुपात अस्त्राचें आवाहन केलेलें आसा ते तूं केलें कसन ते कार्या खातीर तूं आवाहन केलेलें हें वस्त्र म्हळ्यार तें शिवालें अस्त्र न्हू पशुपात अस्त्र तें तूं सिद्ध जावन तूं तातूंत यशस्वी जातलो म्हूण देव ताका आशीर्वाद दिता म्हूण सांगिल्लें आसा कसं जालें की आतां आमी मुखारसून आयकूं येता हें साधारण मटा अस्त्र न्ही हें पशुपात अस्त्र हाची कसं इम्पॅक्ट आशिल्लें आतां आमकां कळटलें अर्जुन तें आवाहन करून तें अस्त्र सोडता पशुपात अस्त्र म्हूण ते सुरे भायर वताना ते धनुष्यसी जावन वता खंय आतां आमी हाजी पशी फूड ते पळयलें न्हू तें एक अस्त्र की तें एक बाणा देखून 100 जाता आशिल्लें 100 देखून 1000 जाता 1000 देखून 10,000 जाता आशिल्लें हें पशुपात अस्त्र म्हळ्यार आनीक विशेश आशिल्लें हें एक डायरेक्शनांतूय न्ही पुरा डायरेक्शना वता आशिल्लें कसलें की तें कालकेयजन तोग्गू दोकून वयर दोकून सायडा दोकून कसलें की आकाशा मध्य राबून अर्जुन फायट करता आशिल्लो खंयचेय डायरेक्शना दोकून येता आशिल्लीं तांणी आनी हें पशुपात अस्त्र म्हळ्यार पुरा डायरेक्शनांत वता खंय बाण आनी हें बाण म्हळ्यार बाण मात्र न्ही ते एक एक बाण पळय ताचें स्वरूप चेंज जाता खंय एक बाण मुखार सुद्दां व्हड वाग जाता खंय एक बाण मुखार सुद्दां व्हड हस्ती जाता खंय आनी विंगड विंगड प्रकाराच म्हणटात पळय ते शस्त्र विंगड विंगड स्वरूप घेता म्हूण सांगिल्लें आसा हें पशुपात अस्त्र एक वाग जाता सिंह जाता एक व्हड म्हणटात पळय भूत प्रेत जातात की एक बाण म्हळ्यार
कालके जनान कल्पन कर नातील पुरा विषय जत्ता म्हणून निजामतांनी केन्ना लढाई करता कालके जनान तांक विंगड जना भिवोचतानी म्हणजे तांगेले तसल ती मायावी शक्ती आशिल्ली आणि आम्ही कल्पन करू येता खंयच्याय डायरेक्शनात कोण येतात म्हण जाल्यार कसन एक नमुने त्या युद्धाक कोणा लोटतानी लढाई करता तांक भंय करतले ताका कालके जनान केन्ना पुरा जना भिवोच आशिल्ले हे पंत सुरे पंत तांगेले इतली सृष्टींत इतली काळ दोकोन आसता न्ही सुरे पंत अशी जाता की कालके जना भंय करता आणि तांक कसन एक भंयूची वस्तू असता पळय तसल वस्तू ते बाण स्वरूप घेवन ताका मारू येता म्हूण सांगिल्लें आसा फकने ते एक कालकियाक एक भूताक पळयल्यार भंय करता ते बाण तसल भूत जावन येवन ताका मारता म्हूण सांगिल्लें आसा एक कालकियाक वागावट भिवचे करता त्या वाघ जावन ताका मारू येता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ते कोणा कोणा कसन ते एक भंय असता कोणा कोणा खंयची एक ते शस्त्रां लढाई करूं जायना ते पशुपात असता त्या स्वरूप घेवन त्या कालके राक्षसा मारता म्हूण सांगिल्लें आसलें आणि एवरी सेकंडान तूं ते शस्त्र मल्टिप्लाय जाता वता आशिल्लें आणि स्वल्प टाइम भितरी आमी हे कल्पन करूं येता आशिल्ल पुरा कालके राक्षस कोण हजारो कटल्यान वर्सां देखून ते सृश्टी आसून पुरा जना बाद दिता आशिल्ली अर्जुनान ते पशुपात अस्त्र उपयोग करून आणि पुरा जना मान काडलें म्हणून सांगिल्लें आसा आमी अर्जुनान हे म्हणटात पळय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायट्स हे पशुपात अस्त्राचे आणि त्या अस्त्रान कसन कसन कोण दाखयलें आमी पळयलें कसन नमुने ते एक एक अस्त्र ते विंगड विंगड स्वरूप घेवन ते पुरा कालके राक्षसा मारता सो आमी पळोवं येता की हे अर्जुनान कशी हे दोन होड एक म्हणटात पळय रेस दानव जनाल ते एक जाती म्हणटात पळय दैत्याले कालके आणि निवात कवच पण कितकी हजारो कटल्यान वर्सां हे सृष्टी राबून पुरा जना बाद दिता आशिल्ली ते समय आयलो आणि अर्जुनान इंद्राल ते आशीर्वाद घेवन ते मुखार शिरलेले ताणें ते दोन्ही जनाक मारून दाखयलें म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळोवं येता ते कशें जाल्लें म्हूण आणि ह्या इन्सिडेंटान आमी अर्जुनान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पळोवं येता आणि आणि आतां एक एक इन्सिडेंट येता आमी तांतूं पळोवं येता कशी ह्या पुरा आयकता आयकता युधिष्ठिराक अशी युधिष्ठिर म्हणटात पळय मंत्रमुग्ध जाता म्हणटात पळय काणी हो आयकून पुरा अर्जुनान कसन केलेलें कसन शस्त्र उपयोग केलेलें आणि अर्जुनान मस्त विवरसून सांगिल्लें आसा आमी संक्षिप्त रुपार डिस्कस केलेलें अर्जुनान ते एक एक शस्त्रा विशय मस्त म्हणटात पळय विवरसून सांगिल्लें आसा ताचे कसन इफेक्ट जालें म्हूण तेन्ना युधिष्ठिरा दिसता की आतां आमगेर मुखार युद्ध आसा आतां आमी आमगेलें मस्त युद्ध न्ही जावचें आसा तेन्ना तूं ह्या पुरो उपयोग करतलो न्हू अर्जुना म्हूण इतलें पुरो शिकेल शस्त्र वय म्हूण अर्जुन सांगता वय वय आतां ह्या पुरा उपयोग करयात मुखार युद्धांत तूं तेन्ना युधिष्ठिरा दिसता की हें इतलें पुरा तूं इतलें सांगिल्लें आसा आमकां एक ट्रेलर दाखयना म्हूण म्हळ्यार कशें एक पुरे म्हणटात पळय डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखय म्हूण आतां आर्मीन तूं आतां पळयत पळय तांणी कशें एक नवे बॉम्ब आनी केल्यार तांणी ते प्रायम मिनिस्टराक दाखोवचें आसा हें बॉम्बार शक्ती म्हूण तांणी खंयची एक नवें एक मिसायल जालें म्हूण लेखया ती आमी न्यूजान तांणी पळयता ती हें नवें मिसायलाचें टेस्टिंग जालें म्हूण तांणी खंय न्ही अशें एक समुद्रा मारून दाखोवचें आसा तेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर ते न्यूजान तांणी कवर करता ती की अग्नी मिसायल नंबर सो एंड सो अग्नी वर्जन 3-4 हें इंडियन आर्मीन टेस्ट केल्लें आणि इंडियन ओशनान तांणी ते मार न्हू ते दाखयलें म्हूण ते डेमॉन्स्ट्रेशन ते नव्यांची अस्त्राचें तशींच युधिष्ठिराक दिसता काय हे नवें अस्त्र आसा तें तूं ताचे उपयोग करून म्हाका दाखयतलें म्हूण खंयचें एक अशी डेमॉन्स्ट्रेशन म्हळ्यार इतले सकट युद्धा विशीं सांगिल्लें आसा म्हाका एक दाखयतलें म्हूण तेन्ना अर्जुन सांगता जायता म्हूण तेन्ना अर्जुन खंयची शस्त्र यूज करचें म्हूण अर्जुनान मन आयता की ह्या एक शस्त्र उपयोग करूं येता म्हूण ते अर्जुनाक मनान आयिल्लें दिसता ते सगळें वातावरण चेंज जाता काय ते अर्जुन आनी पुरा पांडव लेखतात की कशें जालें बा म्हूण आणि वेदघोष आणि सूर जाता काय ते सगळें वातावरण आमी पळयत मस्त सकट ऋषी मुनी ब्राह्मण जनान वेदघोष करचे सूर केल्यार त्या वातावरण कशी एक जावचें पुरो म्हूण तेन्ना अर्जुन पांडव युधिष्ठिराक आनी दिसता काय की हें सडनली हें पुरो वेदघोश आनी कशें सूर जाला बा म्हणून तेन्ना पळयल्यार आकाशांत पळयल्यार तांकां ब्रह्मदेव आनी नारद मुनी थंय देखून येता आसत म्हूण दिसतात काय आनी ब्रह्मदेव येवन सांगता काय अर्जुना तुगेलें मन तूं तें शस्त्र येईल पळय की तूं अशी युधिष्ठिराक डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर दाखयतलो आतां तुका मुखार मस्त सकट ऑपॉर्च्युनिटी येतली तूं खंय शस्त्र यूज करचें का युद्ध नातिलें हें शस्त्र यूज करून डेमॉन्स्ट्रेशन करचें नज म्हणून हें पुरो व्हड अस्त्र
हें तुका कसं ना पावर आसा पळय ते अशी उपयोग करचे ना जे डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर ते समन्हय त्या सांगच्या खातीर ब्रह्मदेव आनी नारद मुनी ऑन द स्पॉट येता ती म्हळ्यार आतां अर्जुनाक पळयत आमी इतलें पॉवरफुल जाल्यार अर्जुनाक स्वर्गार दोखून येतरी की तागेले मनांत कशें की एक विचार आयले ता ब्रह्मदेवान येवंक पडलें ताका राबोवचे खातीर की हें तें अस्त्र तूं डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर यूज करूं नाका म्हूण म्हणजे तशी एक नमुन्याची एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अर्जुनाला आमी पळयत की जस्ट ताणें मनांत तागेली इच्छा आयल्यारी की हांव अस्त्र यूज करूं काय म्हणून ताचे खातीर ब्रह्मदेवान येवंक पडलें ब्रह्मलोका देखून ताका सांगचे खातीर हे उपयोग करूं नाका म्हणून ब्रह्मदेवाक म्हळ्यार एंग्जायटी जालेलें की त्या डेमॉन्स्ट्रेशना युटिलायज कर न्हू ताणें तुका कसं एक डॅमेज जाल्यार मागीर सृश्टींत खंय ताकाची अर्जुना ना म्हणचे खातीर ब्रह्मदेव येता म्हूण सांगिल्लें ऑफकोर्स तांकां ब्रह्मदेवाक ताका अर्जुन पांडव तसो भक्तांक केन्नाय मेळटा तांकां आनी युधिष्ठीर आनी अर्जुन आनी पुरा पांडव तांकां पांय पडटा ती ब्रह्मदेवाला सत्कार करता ती आनी थंय देखून तांणी मुखारसून वता ती म्हूण सांगिल्लें सो आज एक लास्ट पार्ट आतां आमी पळोवया आयचे सेशनाचे 7:55 जालें ओके सो मुखारसून एक 5 मिनीट कंटिन्यू करता म्हळ्यार आतां अर्जुन आतां मुखारसून येता आनी तांणी मागीर आमी पळयता की तांणी तांगेले वनवासाच्यात लास्ट एक वर्स आसता तांकां दिसता की आतां आमी कुवेराल गार्डना वचचें नजे म्हूण कुवेराल गार्डनान मस्त काळ रावले म्हळ्यार कम्फर्टान रावल्यार मागीर युद्धांत तांणी वचच्याक तांणी तयारी करका न्हय थंय राबून आसल्यार ते इतलें कम्फर्टेबल आसा म्हळ्यार इतलें सगळें ऐश्वर्य आसता कुवेराल गार्डनांत की ना आतां आमी आपास वचच्या म्हूण आनी थंय देखून तांणी काम्यका वनांत वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते काम्यका वनांत गेलेले तेन्ना तांकां कृष्णाल आनी बलरामालें दर्शन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा कृष्ण आनी बलराम तांकां मेळूं येता ती आनी पुरा आतां मत इतलें वर्स इतल्या काळांत कसन जाल्लें नाशिल्लें ते कृष्ण आनी बलरामाक अर्जुन आनी पुरा सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ह्याच समयारी त्या दुर्योधनान येवचें आसा ताका कळटा की तांणी थंय येयलीं तांणी दुर्योधन तांकां एरेस्ट करचें येता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार थंय दुर्योधनान ते वन येताना पुरा तो व्हड रायसी जावन येता तेन्ना त्या वनांत आशिल्ले गंधर्व तांकां मारता ती आनी दुर्योधन थंय एक्चुअली त्या दिवस त्या गंधर्व ताका मारून सोडता आशिल्लीं ती जाल्यार ते गंधर्वा लोट लढाई जाता युधिष्ठीर सांगता खंय कसं आसो आमगेल परिवाराचो न्हू तो दुर्योधन ताका तागेलें रक्षण करी म्हूण आनी अर्जुनान त्या गंधर्वाक मारूं असो म्हूण सांगिल्लें ह्या क्षण म्हळ्यार आमी दुर्योधना विशीं केन्ना उलयता तेन्ना आमी पळयता की दुर्योधनान म्हणटात पळय तागेले ते गर्व येवन ताणें गंधर्वाक लढाई करचें ट्राय करचें आसता आतां तांणी पुराजन विराटा येता ती विराट देशांतू आनी विराट देशांतू अर्जुन मागीर आमकां तसो ब्रहन्नला म्हूण जावन डान्स टिचर जाता उत्तरे खातीर आनी तो उत्तरे लोटूची ते बायल मनशान राबचे आशिल्ले ते क्वॉर्टर्स आसा थंय राबता तो आनी विराट रायाक दिसता खंय हो डान्स टिचर कसन प्रकाराचो म्हूण म्हळ्यार सूर्यवंशून अर्जुनान येवन विराट रायल दरबार येवन सांगचें आसा की हांव एक डान्स टिचर म्हाका एम्प्लॉयमेंट जावका कसं व्याप्त जावका तुगेले राज्यांत कोणी आसल्यार हांव ते डान्स शिकोव येता म्हूण तेन्ना विराट राय दिसता खंय हो डान्स टिचर जाल्यार कशी अशी घट्टी मुट्टी आसा म्हूण म्हळ्यार एक म्हणटा पळय क्षत्रीय अशी असो म्हूण जाल्यार तागेले पुरो टेस्ट जाता खंय म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें न्हय की हांव पुरुश न्हय स्त्री न्हय तशी म्हगेली अवस्था आसा म्हूण जाल्यार ते पुरो टेस्टींग कोण जाता म्हळ्यार त्या रायाक म्हळ्यार तागेले धुवेक टीचर जावचे पशी पूण ताका 100% श्योर जावका न्हय ताका ते पुरो टेस्ट कोण जाता म्हळ्यार तागेलें फिजिकल एग्जामिनेशन जाता अर्जुनान की पुरो ताणें सांगल्या म्हणके नव्हतो म्हूण पुरुशूय न्हय स्त्रीय न्हय आनी त्या प्रकारारी मुखारसून वचून ताका अर्जुनाक आनी आतां आमी पळयता कारण स्वर्गांत तें गायन नृत्य शिकयलेलें आतां ते डान्स टिचर जावचे ते उपयोग पडले म्हूण पळयता आमी सो अर्जुनाल ते पुरो चेकिंग जातरी ताका ते उत्तरेल क्वॉर्टर्सांत तूं राबयता ती आनी उत्तरेक तो ट्रेनिंग दिता डान्साक म्हूण आनी आत्तां अर्जुनाल एक व्हड एक मुखारसून ते आमी नेक्स्ट टायम डिस्कस करुया अर्जुनाल एक व्हड कीर्ती समय येता म्हणटात पळय कारण केन्ना ताणें पुराशे कौरव जनाक एकल्यानाची लढायेंत तूं पराजीत करचें आसा म्हळ्यार सुशर्मन आनी कुरू राज्याचें पुरा दुर्योधन मेळ्ळो आनी सुशर्मन जावन तांकां कळटा लास्ट मिनिटारी की तांणी विराट देशांत आसता ती म्हूण निप्पोन आसत पांडव म्हूण ताका विराट देशाक तांणी अटॅक करचें येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना ते अटॅक करूं येताना विराट राय आनी 4 पांडव जन कशी वताची लढाई करचे काय जाल्यार तितले जनांक विराट रायाक आनी पांडवाची एक्चुअली युद्ध करचें साध्य ना अर्जुन आगोत आसता की आतां हांव वचूंक पडटलें म्हूण
त्याला विराट रायन वत्ता न्ही तागेले पूत उत्तर कुमार भूमिंजय म्हणटात पळय तो वचना लढाई खातीर कसं की तो थंय राज्यांतू असता तो लढाई खातीर वचना तागेले बापसूट तेन्ना तागेले आशिल्लें म्हणटात पळय मिनिस्टर्स सांगतात की म्हळ्यार थंय आतां लढाई करच्याक तांकां इतलें डिफिकल्ट जाता आसा म्हळ्यार हें विराट रायाक आनी पांडव जनाक आतां विंगड जनांनी वचूं ना भुमिंजयानय वचूं ताकाची पुरा जेन्ना तागेले मिनिस्टर असतात पण राज्याचे सांगतात की हे उत्तर कुमार हे भूमिंजय आता समय आयला तुवें युद्धांत वचूं का म्हणून आणि आणि ताका कसं एक्झाम्पल दितात म्हळ्यार कशी अर्जुनान खांडव प्रस्थान देवता जनाक पराजित केलेलें तशींच भूमिंजय उत्तर कुमार आज तूं वचून कौरव जनाक आनी सुशर्मनाक तूं डिफीट करका म्हणून तेन्ना भूमिंजयाक भारी खुशी जातके उत्तर कुमाराक हो म्हाका तुमी अर्जुना म्हणके म्हूण लेखतात वे की हांव अर्जुना म्हणके खांडवा वचून लढाई करूं वे म्हणून आणि ताकाय दिसके म्हळ्यार आनी ते पुरा तागेले मिनिस्टर असतात तागेली इतली प्रशंसा करतात की तूं अर्जुना म्हणकेची तूं खांडव प्रस्ताव वचून कशी लढाई केली तशी तूं लढाई करूं येता म्हणून तेन्ना अर्जुन तो भुमिंजय सांगता की आतां हांव पयलीं खंयची युद्धा गेलेले तेन्ना ते म्हगेले सारथीक मारलेले आतां म्हगेले सारथी कोणी ना म्हूण तेन्ना ब्रहणला कोण थंय ती दरबारांत आशिल्ली तागेले भयणे वटू तेन्ना ब्रहणला म्हळ्यार अर्जुन मुखार सून येता आनी सांगता की द्रौपदीक म्हळ्यार द्रौपदी कळटा अर्जुनान कसं हिंट दिला म्हणून आणि द्रौपदी तेन्ना सैरंद्री म्हणून ते एक स्त्रीले सैरंद्री म्हणून म्हणजे तिके द्रौपदी म्हणून कोणाक गोत नाशिल्ली ती सैरंद्री म्हणून ती आशिल्ली आणि ती वचून मुखारसून येवन सांगता काय ते सभेन तू की ही ब्रिहणला आस पळय म्हळ्यार अर्जुना दाखोवन ती सांगता काय ते खांड तुम्ही आता सांगितलं ना खांडव प्रस्थान कशी अर्जुनान लढाई करून त्या देवता जेन्ना डिफीट केलेलें ब्रिहणला आशिल्ली अर्जुनाल ती सारथी आशिल्ली म्हूण तेन्ना खांडव प्रस्थान आनी उत्तर कुमार सांगता काय तू जावन आतां ब्रिहणला घेवन गेल्यार अर्जुनूय अर्जुनाल सारथी वय ब्रिहणला आशिल्ली आतां तूंय गेल्यार तुवें अर्जुना म्हणके खंडीत विजयी जातलो म्हूण म्हळ्यार द्रौपदी काय गोत उत्तर कुमारा कांय लढाई करूं जायच ना अर्जुनान कशी पुणी कोण भायर वचूं का म्हणून आतां तेन्ना म्हळ्यार पुरा जनाक गोत उत्तर कुमाराल कॅपासिटी कशें तेन्ना म्हळ्यार उत्तर कुमारा आनीकय आश्चर्य जातके एक तर म्हाका सांगलें की हांव खांडव प्रस्थान म्हणके करूं येता आनी खांडव प्रस्थान कोण अर्जुनाल सारथी आशिल्ली तीच हांगास ब्रिहणला आनी आतांची के म्हणटात पळय आतां त्या महाभारताची हे सिक्वेन्स पळयल्यार पळय हेची के कॉमेडी आसा एक्चुअली म्हळ्यार महाभारतांत आमी पळयता पुरा आसा कॉमेडी एक्शन पुरा नमुने इमोशन्स आसा ती आतां अर्जुनची की कॉमेडीची मुडार आशिल्ली ह्या समयार तेन्ना अर्जुन ते डान्स टीचर न्हू आनी अर्जुनाल ब्रिहणला जावन दिगी फांती आशिल्ली अशी फांती हेकड तेकड अशी घोंडून येता काय अर्जुन मुखारसून आनी तो सांगता काय म्हाका कशें आपयला बा सभेन तूं म्हणून म्हळ्यार अर्जुन आतां हें ट्रान्सजेंडर म्हणटा पळय तशी जावन आसना आतां बायल मनशे म्हणके अशी सभेन येता काय तागेली फांती घोंडून 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 येता काय आनी निमगीत काय हे उत्तर कुमारा तुका मेगेल्या तुका डान्सिंग शिकूं काय म्हाका सभेंत कसले आपयला हांव तुका नृत्य जावं केलेलें शिकयता म्हणून एक्चुअली उत्तर कुमारान ते ब्रिहणला सम पळय न्ही आशिल्लें कारण मुखार ब्रिहणलान मुखार सून आयली अर्जुनू न्हू उत्तर कुमारा एक पण भयंकर करता घेता पळोवन कसं नमुने हो डान्सर हवा म्हळ्यार इतली घट्टी मोठी इतली वेल बिल्ट आसा म्हणून असो त्या मना दुखून थॉट गेल सिता तो निमगीत काय वय वय तूं अर्जुनाल खातीर सारथी जावन आशिल्लो वा म्हणून तेन्ना अर्जुन सांगता काय वय वय ते खांडव प्रस्थान तूं ते लढाई जाता देवता जेन्ना उठू तेन्ना हांव अर्जुनाल सारथी आशिल्लो म्हणून ब्रिहणला सांगता काय न्ही सॉरी सुरेशी सांगता अर्जुन की ना ना हांव डान्सर न्हू म्हाका थोडी रथ चलोवचें येतलो म्हणून तुमकां कोण सांगलें अशी हांव अर्जुनाल सारथी आशिल्लो म्हणून तेन्ना उत्तर कुमार सांगता काय फट्टी मार नाका अर्जुन म्हाका सैरेंद्रीन पुरा सांगलां तूं फट्टी मारता आसा तुमची नांव अर्जुनाल सारथी आशिल्लो म्हूण तेन्ना अर्जुन म्हणटात पळय ते डान्सरान आतां फांती गुंडयता आशिल्लो आनी ताका अळशिकशी करता वय तुमकां कशी कळ्ळें की हांव सारथी आशिल्लो म्हूण म्हळ्यार अशी लज्जोनसी सांगता काय अर्जुन उत्तर कुमाराक आनी उत्तर कुमार कुडले सांगता की आतां आमी युद्धा वचचें आसा अर्जुनाक पुरा दिया ती म्हळ्यार ब्रिहणलाक तेन्ना अर्जुनाक ते कवच दितात काय ते घालूक अर्जुन अशी एक्शन कोण दाखयत काय कवच कशी घालचें म्हूण आनी उलटा बांदून घेता म्हळ्यार कवच अशी आसता न्हू ते अर्जुन उलटा सायडार दुखून अशी कवच घालता काय तेन्ना उत्तर कुमार मात हात मारून घेता काय तुका एक आतां शिकोवपा पडटलें कवच कशी घालचें हें कशी घालचें म्हणून आनी तेन्ना पुरा जन सभेंत म्हणटात पळय
एकदम हास कॉमेडी सीन म्हणतात पुढे एक 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 तू त्या दरबारा पुरा हसता आशिल ते अर्जुनाला म्हटलं एक एक ऍक्शनान उत्तर कुमार कसं सांगता आशिल आणि अर्जुन कसं की उलटा करून दाखयत आशिल्लो आणि म्हळ्यार ते एक हास्य सी त्या महाभारतांत हाची उल्लेख आशिल्लो आसा आणि तेन्ना पुरा जनाक कळलेलें नासता की म्हळ्यार साधारण म्हणटा न्हय म्हणून ब्रहण्णला म्हळ्यार आणि त्या पुरा तो बायल मनशाल अंतू राबून आशिल्लो त्या क्वार्टर्सांत तू पुरा जन सांगतात की ब्रहण्णलाक आता तू उत्तर कुमारा लढाई करता आसनो आपास येता ना ते विंगड विंगड कोण कोण हळूहळू राय तू मारतल पड तांगेल मात्याच किरीट आपास घेवन येऊ का आमकां पळोवं का म्हणून अशी पुरा तांगेलें कसं जालें की आमकां आमगेल क्वार्टर्सांत तू आमी ते डेकोरेशना खातीर यूज करुया ते पुरा विंगड विंगड किरीट अशी ब्रेणाला तू घेऊन येऊ का कसं उत्तर कुमारात तांकां मारतलो ते किरीट पुरा तो ओट्टू करून घेऊन यो म्हणजे ब्रहण्णला पुरा फ्रेंड्स जालेली ते पुरा बायल मनश थंय आशिल्ली पळय स्त्री जन म्हणजे कितले की एक वर्स तो तांगेल ओट्टू राबून आसलो तांणी पुरा जन तांगेल बेस्ट फ्रेंड्स जाल्ली म्हणटात पळय पुरा जन तांगेल विशय ताका सांगता आशिल्ली अर्जुनाक सो आता मी पळयत हे लास्ट एक सांगून हे सेशन एंड करता की 5 मिनिटाचे ओवर द टाइम जालें की अर्जुन दाखयता एक्चुअली एक व्हड योद्धा खातीर आमी पळयता अर्जुनाक तशें शस्त्रिया खातीर ते एक म्हणटा बायल मनशे म्हणके स्वरूप घेवन ब्रहण्णला जावन ते भारी कश्ट आशिल्लें अर्जुनान तें जाव कळ्ळें म्हणटात पळय त्या सिच्युएशनार एकदम शोकग्रस्त जाव येत आशिल्लें की कसन जाल्ला बाय श्रापान मागीर कसन एक आतां अवस्था जाल्ली आतां हांव अशें कसन खंय निपोवन बसूं का आतां हांवें भायर येवचें नाच म्हणटा पळय एक प्रकार डिप्रेशन आवचे आशिल्लें अर्जुनान जसं की अर्जुनाला आमी वीरता आतां जस्ट पळयली निवाद कवच आनी कशी म्हणून तसल पुरा लढाई करून जातल ताका तें एक बायल मनशाल स्वरूप जावन तागेले खातीर ते मेंटली एडजस्ट करचें भारी डिफिकल्ट आशिल्लें आमकां तें कल्पना करचें जायना तुमी जस्ट एक क्षणा खातीर मना वेल्यार आमी पळयत ताका तें कसन एक प्रकार टॉर्चर जावन अशें पुरो अर्जुना खातीर केन्ना तागेलें शरीर चेंज जालें जाल्यार अर्जुनान आमकां हें दाखयलेलें आसा की खंयच्याय लायफान तूं खंयच्याय परिस्थिती आयल्यार आमकां परिस्थिती आमगेल बियॉन्ड कंट्रोल अशें पुरो जाल्यार आमी त्या परिस्थितीन तूं कशी रिस्पॉन्ड करता ती कशी आमगेल एक भावना आसता त्या आमगेल कंट्रोलांत आसता अर्जुनान त्या परिस्थितीन तुवें तो खुशेर आसून तागेलें रेकारी कसन ते देवाल सेव करीत देवाल भक्तांक कशी प्रसन्न करीत त्यांची तागेलें एक मनांत आशिल्लें म्हूण आमी पळयत ताचे साधारण मट्टा असल योद्धाक असल परिस्थितीन तूं कशी राबयता जाल्यार आमी पळयत खंयचे परिस्थिती म्हणटात पळय बेस्ट अर्जुनान ताण लेखचें की हे परिस्थितीन तूं हांव देवाल सेव कशी करीत देवाल भक्ताल सेव कशी करीत त्यांची तागेलें एक मनांत आशिल्लें आनी तें तागेलें एक मनांत आशिल्लें निमित्त तागेले कितलेंच कसचे परिस्थिती असो निवाद कवचा लोट लढाई असो कालकेय जना लोट लढाई असो ब्रहण्णला जावन उत्तरेक आनी तें तांकां डान्स शिकोवचें असो ते खंयचेय सिच्युएशनान तो तागेले 100% दित आशिल्लो आनी आमी पळयत की तो खंयच्यान तूं मागसय नाशिल्लो तागेले लेकार कसून करीत तें करता आशिल्लो सो हांव हांगा राबयताची तुमगेले पुराजन क्षमापण मागून घेता की एक 5 मिनिट चड जालां सेशनान तूं संक्षिप्त रुपारी तुमगेले कसं कॉमेंट्स असल्यार सांगेत तुमी आमी नेक्स्ट टायम ते विराटाच्या युद्धा विशयाची के उलोवया आज आमी समरायज करता जाल्यार आमी सुर्याजी अक्षय तृतीया चांग दिवस आमी देवाल्या मागून घेतलें आज सूर जाल्लें कार्य पुरा चांग रुपार जाता आमी देवाले मागून घेतलें की शिंची मुखारसून आमी केन्नाय सत्संग करचें देवाल नामस्मरण करचें सगळ्या वर्स बरोबर देवान भाग्य दिवका हें आयची चांग दिवसां आमी मागून घेवया आनी मुखार आमी पळयलें की अर्जुनान ते कशी निवाद कवच जनाक कशी विंगड विंगड शस्त्रां उपयोग करून हजारो कटल्यान जेन तांणी आपास येता आशिल्लीं तांकां मारलें मागीर आमी आनीक एक विशय पळयलो ताणें कालके म्हूण ते विंगड एक ते दैत्याल जात आशिल्ली कोणाक ब्रह्माल आशिर्वाद आशिल्लो तांकांय ताणें कशी ते पशुपात अस्त्र उपयोग करून आनी ते आमी ते पशुपात अस्त्राची महिमा पळयली ते पशुपात अस्त्र कशी ते स्वरूप चेंज करून ते पुरा कालके जना मारता म्हणून आनी लास्टार आमी पळयलें की अर्जुनाक कसं खुशेर येत तो आनी पुरा तागेले ते पांडव जनांक तागेले भावांक आनी पुरा सांगता तें कसन जाल्लेलें म्हणून तशींची आमी हें पळयलें लास्टारी की कशी आमी अर्जुनान ते ब्रहण्णला जावन ते कशी ताण तागेले ते एक वर्स ताण राबिल्लें आनी आमी ते महाभारताचे ते कॉमेडी सिक्वेन्साचे वेळी डिस्कस केलें की कशी अर्जुन त्या सिच्युएशनाक पुरा जनाक कशी खुशी करचें त्यांचे तागेले एक मनांत अर्जुनालें तो कसनय करूं तयार आसता ताचे खातीर आनी ताण तें तशें कोन्न दाखोवन ते उत्तर कुमारा तागेले ते कसन तें डिस्कशन जाता तें हांवें पळयलें
सो आम्ही नेक्स्ट टाइम ही काणी मुखारसून व्हरया महाभारताची. आणि आयच्या दिवसांतूच ते वेदव्यास देवानं महाभारत बरोवचें सूट केलें. सो हाची एक बारीकशें आंग दिवस न्हू. कोणाक पसून सांगचे असेल कॉमेंट्स आसल्यार सांगेत तेचे आमी सेशन हांगा एंड करू. आमी 3 पंथाचे हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून न्हू देवाले मागून घेवन आमी हे सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. कोणाक कसं शंका असल्यार कॉमेंट करूं येता. धन्यवाद पुरा जणांनी कॉमेंट केले खातीर. किंचित रुपार सेवा करता आसतना तुम्ही पुरा जण भागी दिता आसती तुमकां पुरा जण हांव कृतज्ञ आसा. सो कोणी कसं कोणाक कसं कॉमेंट नासल्यार आमी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट संडे मेळया. अजून काणी आनीक मुखार सून व्हरया. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुरा जण. हरे कृष्ण.